आणि आम्ही गुलाबाची इतली कळी काढल्या खबर असा लहान असताना तितली कोणाचीच काढूंक ना. मस्ती करी गो लहान असताना खूप करी खूप खूप. तुका हेल्मेट जाय जाल्यार घालू शकताय तू. आमलेट बीन उसोन तकलेर फुटली जाल्यार डोंगर कित्याक खांक नासल्या तुमकां खरें सांगता. आमचे एक सबस्क्रायबर न्हू सीक आसा, सिरियस आसा. सो तेज्या खातीर हांवें न्हू उपास दवरलेलो आनी काल आमी ब्लॉग घालूंक नासलो कित्याक जाणा हांव काल फूल उपास आसलो. काल गो खंय आमी आयज आमी येयल्लेली आसा सालिगांव सुंगटां खावपाक. सुंगटां फ्राय खावपाक. आमी सुंगटां फ्राय खावपाक येयल्या पळय गुलाब्या कडेन. गुलाबे आमचे म्हाजे ल्हान आसतनाचे सारखे कितें सांगू तुमकां. गुलाब्याची हांवें कळी काडल्या तितली कोणाचीच भयण. आमची गुलाबी म्हाजी भयण, व्हडली भयण. आनी आमी गुलाब्याची इतली कळी काडल्या खबर आसा ल्हान आसतना तितली कोणाचीच काडूंक ना. आनी हांव आनी म्हाजो फ्रेंड सारके खूब तेजी कळी काडल्या आमी सारकी. पण एक मेमरीज आसता न्हू ल्हान आसतनाच्यो त्यो उगडास येयल्यो. आनी तेजो गाडो आसा पळय हांगा स्टॉल आसा सालिगांव. आनी हांगासर तुमी सगळ्या कडेन वयता तेजे कडेन केन्ना येवचे पळय. ओम साई सालिगांव म्हणून बरयल्लेलें आसा स्टॉलाचें नांव. आनी हेजे कडेन गे म्हणून कितें कितें मेळटा खावपाक सारकें फूल पावर न्हू. आयज तुमकां एक बरीशी डीश दाखयता मागीर तुमी नेक्स्ट टायम येवचे हांगासर. सुंगटां फ्राय करया मुगो. कितें कितें मेळटा तुजे कडेन. तुजे कडेन कितें मेळटा तें सांग मुगो. माझ्या कडेन मेळटा इसवण फ्राय. इसवण अरे बाबा मजा. आनी चिकन चिली. चिकन चिली, चिकन शाकोती. आनी आनी आणि चिकन चिली, चिकन शाकोती. आनी आणि रस आमलेट. आणि कितें मेळटा मॅगी बिगी मेळटा. मॅगी मेळटा. कॉफी, चा, अंडा मॅगी, चाव मेळटा. मागीर ते कोण सांगतलो तर. सोडा मेळटा. लिंबू सोडा. जावं हांगासर येवचे तुमी. तेंचे स्टॉल आसा पळय धाकटुलो सारके तुमकां दाखयता पळय खंय ते. ते पुलीस स्टेशन पळय. अरे पुलीस स्टेशन सांगलेले पुलीस स्टेशन म्हणू नका. हांगाल्यान सांग आमके हांगासर. हेल्मेट हेल्मेट तुका हेल्मेट जाय भितर. आता कोण येता पुलीस. अशें कांय जायना. ना 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 तशें हेल्मेटाची गरज ना हांगासर. गाडी एकदां पार्क जाली काय हेल्मेट लागना. तुका हेल्मेट जाय जाल्यार घालू शकताय तू. आमलेट बीन उसोन तकलेर फुटली जाल्यार डोंगर ल्हान आसतना ते दीस उगडास येयले म्हाका. काजी घाली ते आमी न्हू गो गुलाबी. आता ते दीस उरला. आता खंय उरल्या ते पयलींचे दीस. फ्राय तुका कितले बरे मोठे सुंगटां घातला. हे स्टॉल आसा तुमी पयला आसतले न्हू दया आंटी हो ते आहा पळय ती. तेंच्या स्टॉला कडल्यान हांगा स्ट्रेट चलोन येवंक जाय. आनी सगळें अशें आहा पळय. मागीर रेड कलर आसा पळय. येवचे गायज तिकाय सपोर्ट करचे. नीज गोंयकार आमची ओके. आनी म्हाजे चायल्डहूड सारके भयण कशी यू नो येवचे आनी हांगासर ताका मदत करची. केन्नाय तुमी हेल्प करचे. कित्याक हेज्या वांगडा ल्हान आसतनाचे मेमरीज म्हाजे खूब आसा सारके खूब तेंप जालो तुमकां घालूंक सोदी हांव. बट स्टॉल बंद आसताले तेंचे. आयज हांव लेट येयला स्पेशली मेळपाक ताका. मस्ती करी गो ल्हान आसतना खूब करी. खूप 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 करी. कळी हाडी खूप 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 म्हटल्यार खूप. दोगांय मेळून तू आनी टुटू 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 म्हटल्यार मयांक. मयंक वाज हाडयताले सारके. तुका वाज हाडी न्हू चडशे आमी. मागीर तूं आमकां हे झाडू बिडू घेवन मारूंक जावताले न्हू. माई ताका तुमकां तापयताले. हय माई बाबी मरण गेली. माई आसली तेन्ना बाबडी हे करी न्हू तापयताली आमकां सारकी. ल्हान आसतनाचे आमचे मेमरीज आसा पळय ते केन्ना उगडास येता म्हणून हांवें चिंतलेलें की केन्ना तरी येतलो म्हणून गुलाबीच्या स्टॉलाचेर. केन्नाच मेळनासलें. आयज जावं देवाच्या कृपेन मेळ्ळें. आनी तुमी येयात. आनी तुमी येता न्हू तांकां सांगा आमी अवीची व्हिडिओ पळोवन येयल्या म्हणून सांगा. अवी कोण म्हटल्यार ते जप करून नाबूज जातले. पण व्हिडिओ पळोवन येयला म्हटल्यार कळटलें ताका मागीर म्हाजीच म्हणून. वयस खागो खागो खागो. आता कितल्या लोकांनी पळयले रे. आता घालूकूच ना मगो. घातले काय पळयतले. रम्मी गाय. बरें हा न्हू. हांवूय करता ट्राय. गरम गरम आहा सारके.
बेस्ट टू गुड नो बर चल गो चालला म्हणून सांग. मम्मी की चालला म्हणून सांगता सुनीला की चालला म्हणून सांग ओके मग आणि बरे लागले तुझे सुनता नेक्स्ट टाइम तुझे बरे आणि कितें डिश दाखोवया मातसो बेगीन येता आयज रातचो गेलो मातसो बेगीन येता यो मगो बरें चल बरें मोग असो घराकडे जेवणाक येऊन सांग टुटू. ओके ओके बरें आनी आमगेर यो केन्ना आमचे तेवटेन फावड मार मातशी खूब वर्सां जाली पावोंक ना तूं हा बरें चल मेळटा बरें आहले तुजे पळय इकडे सगळें कितें कितें आहा मॅगी बिगी येवच्यो तुमी आनी ट्राय करचे मागीर. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळीं जाणां बरी आसात. सो गायज आयज आमी वयता धारगळे एक बारीकशा रावणाक लागून मुरावे आनी आयज खूब खूब म्हणजे खूब ट्रॅफिक आसा आनी आमी आतां भायर सरल्या 4:05. सो गायज हांव आनी अवी आतां येयला देवळान पाया पडपाक धारगळे मुरावे. सो गायज हे पळय आमी आतां देवळान येयल्लेली आसा धारगळे काल भैरवाच्या पाया पडपाक. हांगासर पळयात कितले बरे डॉग्स आहा ते केल्लेले दी. ओके सो गायज आमी उपाशीच आसा सकाळसून आतां 4 जाल्लेली आसा. तुमकां खरें सांगता लिटरली देवाच्यान सांगता आनी आजून एक उदकाचो हे पासून घोट पासून घेवंक ना. सो आतां आमी चल्ली कितें खावपाक या मुगाक खावपाक कानाका या भूक लागल्या सारखी. चलया आतां आमी आमची फेवरेट डिश खावपाक या. सो आग तूं आतां खंय येयलाय गो? सो गायज आतां आमी येयल्लेली आसा आमची सारकी फेवरेट डिश खावपाक. आनी बिलोटेक घेवन येयला तूं? हे दुसरे बिलोटे. हांगा बिलोटी आहा पळय बिलोटी बरे बिलोटी बिलोटी करया मगो चालू आमी. हय ओके सो गायज तुमी पळयलेले आसतले हांव देवळान गेल्लो आनी हांवें म्हटलेलें हांव काय खावंक नासलें हांवें कित्याक खावंक नासलें आनी तुमकां खरें सांगता आमचे एक सबस्क्रायबर न्हू सीक आसा सिरियस आसा. सो तेज्या खातीर हांवें न्हू उपास दवरलेलो आनी काल आमी व्लॉग घालूंक नासलो कित्याक जाणां हांव काल फूल उपास आसलो काल आनी आयज आनी आतां हांव 4 सुमार लास्ट देवळान गेला आनी आतां हांव हे तोडटलो म्हणजे आतां हांव कितें तरी खातलो पोट भरून तशें. सो गायज प्लीज प्रे फॉर हर शी इज नॉट वेल देवाच्या कृपेन बरी जाल्या पुरो म्हणून मागता. आनी हांव कायज बरें खंय कितें काम सोदता पळोवया काकाक फक्त खावपाक जाय. हांवूय काय सांगनाय म्हाजे पोट उपाशी आहा तेजे पयली हांवेंय काय सांगना आनी खरें सांगूंक गायज आतां इगो 5 जाल्या 5 जाल्या दाखय गो आग टायम हे पळय गायज 5 जाल्या आसा. खंय गो बंद जालो म्हणून हे पळय 5 जाली पळय 4:53 ऑलमोस्ट आनी आमी पळय म्हाका हांगा लाक मारता पांया पोंदा. आवय मिसळ पाव पळया मिसळ पाव टू गुड सारके टू गुड करया मगो चालू. मिसळ पाव खातीर मागीर गायज आमी हेवटेन येयली मातशी फुडें कित्याक हो मिसळ पाव आसा खबर आसा आयज पेरेन हांवें संवसारान खाल्ला पळय तेजे नंबर 1 म्हणटा पळय तो होच. आनी हेच्या उपरांत खंयचो बरो लागता म्हणटा तो चोर्ला घाटार आहा मदींच त्या वाटेन बेळगांव वयता आनी हे आमी आतां खाल्ल्या पळय ते धारगळे काडून फुडें बरो मोपाचो एअरपोर्ट काडले काय बरो आहा न्हू आग. सो गायज आमी येयल्लेली पळय बोडगिनीच्या जात्रेक आमी फेरयेक भोंवतले म्हणून पळयता जाल्यार चिक्काट गर्दी आहा. आमी येयल्लेली हांगा जात्रेक भोंवपाक फेरयेन कितें घेतली म्हणून जाल्यार तुमकां दाखयता हांगासर चिक्कार गर्दी आहा प्लस हो ते फाटल्यान पेरेन सगळ्याक गर्दी आहा पळय आनी हो ते फुडें पळय आतां फुडें सरूय आहा पळय दिसता तुमकां पळय पुलीस दवरल्या पळय फुडें पासून आहा. सो यू नो आमी कितें चिंतलें आतां घरा वयपाचें म्हणून न्हू चान्स ना आतां घरा गेल्लेली बरी. अरे माझ्या बाबा पळयात गायज पळयात लोक पळयात ना अरे बाबा म्हणल्या बाप रे पळयात 1 किलोमिटराच्या वयर 1 किलोमीटर तरी आसतली वयर आसतली वयर आसा 1 किलोमीटर आमी क्रॉस केलो. बोल्ल्या गायज तुम्ही कोणी येवंक सोदता न्हू जाल्यार ड्रॉप करा प्लॅन.
सो तुम्ही आयचो ब्लॉग पयला आसतलो आमचो. फर्स्ट ऑफ ऑल आयच्या ब्लॉगान जी बायल तुमकां दिसलेली तेजें नांव आसा गुलाबी आनी तेजो स्टॉल आसा सालिगांव, ओके, नियर पोलीस स्टेशन. दया आंटी जी आमी तुमकां यो खा स्टॉल दाखयला थंयसरल्यान मातशे फुडें. सो गुलाबी वांगडा म्हाजे ल्हान आसतनाचे मेमरीज आसा. ओके, हांव खूब तिका वाज हाडी भयण कशी मानतालो, मस्ती करी, फकाणां करी, झगाडटाली आमी आनी काजी घालप. मागीर लग्न जालें तें, मागीर पयस केलें आनी हांव आतां तिका म्हाजे स्पान 7-8 वर्सां उपरांत 10 वर्सां उपरांत मेळटा. इट्स अ लॉंग जर्नी गायज, बट धाकटुलो संवसार आमचो आनी धाकटुल्या संवसारान हांगा हांव रावता थंय तो रावता जाल्यार मनशाक मेळपाक टायम मेळना. सो इट वॉज नायस मिटींग हर. आनी जे म्हाजे मस्तीखोर फॅमिलीज आसा, जे म्हाका मोग करतात, जे म्हाका सपोर्ट करतात, तुमी लागीं खंय रावतात जाल्यार प्लीज तिका मॅक्झिमम प्रमाणांत सपोर्ट करचें. तेजो स्टॉल ओपन जाता 7 सुमार सांजचे आनी बंद जाता 1:30, 2, 3 रातचे. सो यू कॅन हॅव डिलिशियस फूड अँड हॅव फन. आनी दुसरी गजाल मेन म्हणटा ती, काल हांव ब्लॉगान कित्याक येवंक ना. काल ब्लॉगान न येवपाचें कारण म्हाजें की म्हाजे जे एक सबस्क्रायबर आसा ते सिरियस आसा आनी कितें म्हणटा तें तुमकां कितें सांगू तेजें, बायपास ऑपरेशन केलें. यंग हांव तुका जाणटी म्हणिना. सो कितलें सांगू तुका, सबस्क्रायबर आमचे आसतले 25-26 वर्सां आनी सिन्स देन ते कोमान आसले आनी हांवें देवा कडेन मागलेलें की हांव एक दीस उपास दवरतलो 24 वरां 24 hours आनी देवाचे कृपेन ताका सारकें कर म्हणून. आनी जसो हांवें म्हाजो उपास तोडलो आनी हांवें पोट भरून खाल्लें, घरा येयलो म्हटल्यार म्हाका हॉस्पिटलांतल्यान कॉल येयलो की ताका शुद्धीर येयले म्हणून ते, आनी शी इज इन बरें आहा, देवाचे कृपेन बरें आसा. उलोवंक जायना कित्याक सर्जरी न्हू ती, बायपास. शुद्धीर येयले आनी एवरीथींग इज फायन. सो गायज पळय, तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदता जाणा, जे म्हाजे सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे बायपास सर्जरी जाल्या ते म्हाज्या रक्ताचे कोणूच लागना. ओके, बट एक कनेक्शन आसता म्हाज्या असल्या मनशाक व्हॅल्यू मनशाचो चड खबर आसा. वेन यू हॅव युअर ओन फॅमिली, दे नेवर सपोर्ट यू इन अ गूड, इन अ बॅड, वॉट एवर इट इज. केन्ना सपोर्ट करिना. ओके, मम्मी डॅडीक, भयणी भावाक सोडून बाकीची जी फॅमिली आसता ती सगळी नांवाची आसता, तोंडार बरी आसता, फाटल्यान मारा मारतात तशें. आनी म्हाका जो मोग म्हाज्या म्हणजे रक्ताच्या फॅमिली कडल्यान मेळोंक ना, तो म्हाका तुमच्या कडल्यान मेळलेलो आसा. मस्तीखोर फॅमिली खूब ब्लेसिंग्स दिता, घे म्हणून कॉमेंट्स दिता, घे म्हणून मेसेजी येता, वाटेर खंय मेळ्ळे जाल्यार म्हाज्या वांगडा रावता, रिस्पेक्टान उलयतात, म्हाज्या वांगडा फोटो काडटात, 2 उतरां बरी शिकयतात म्हाका. हांव खंय रॉंग वयता, चुकता जाल्यार म्हाका रायट करतात. त्या फॅमिली खातीर हें हांवें जें केलां खबर आसा, हें कांयच न्हू. तुमकां हांवें थोडे दीस पयलीं सांगलेलें हांव कितें डोनेट करपाचो आसा. सो गायज, म्हाजी वेटी खातीर सिच्युएशन मातसो चेंज जाता, बट दीस टायम दीस इज गोना बी फूल अँड फायनल. फुडल्या म्हाजे वाटेनूय सारकें, फुडल्या वाटेनूय सारकें आसूंक जाय. ECG कितें तें आसता पळय, तें शुगर आनी कितें कितें तेंचे चॅक करचें पडटा खंय ते डॉक्टर सांगता म्हाका. सो वी वेटिंग, होपिंग फॉर बेस्ट अँड डेफिनेटली गोना डू माय बेस्ट. हांव जाता तितले प्रमाण मॅक्झिमम प्रमाणान म्हाज्या गोंयकार भाव भयणांक सपोर्ट करतलो एट एनी कॉस्ट. ओके, दुसरी गजाल गायज, हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका खूब कॉलेब्रेशन्स येता. कॉलेब्रेशन गूड, बरें कॉलेब्रेशन येता, बट हांव सद्या कॉलेब्रेशन म्हाजें कशें आहा तें तुमकां सांगता. हांव ओपनली तुमकां सांगता, हांव हर एक ब्लॉगान तुमकां सांगता, जे ब्लॉगान हांवें कॉलेब्रेशनाचें उलयलां त्या ब्लॉगान, जे कोणी म्हाजे नीज गोंयकार भाव भयण आसा, जे धाकटे स्टॉल चलयता, जशे गुलाबी आमचे धाकटुलो गाडो ओपन केला, हांव तसल्या मनशांक डेफिनेटली हेल्प करूंक सोदता.
बट आय नेवर चार्ज मनी. हांव तुमकां डायरेक्ट ओपनली सांगता. बट वेन इट कम्स टू बीग रेस्टॉरंट, बीग बिजनस आनी कसले आनी कितें कितें आसा आय विल डेफिनेटली चार्ज अमावंट. बिकॉज हांव कोणाची मदत करता, त्या मनशान म्हाजी मदत करची आनी हांव ती मदत दुसऱ्याक मदत करूं शकता जाल्यार वाय नॉट. हर एक मनीस तुम्ही माझे व्हिडिओज पळयता ते कामाक वयता आसतले 2 रुपया जोडटा आसतले आपणाच्या पोटा खातीर. हांव जोडटा म्हाज्या खातीर आनी तुमच्या खातीरूय कोणाचें बरें करपाक. 2 रुपया म्हाज्या पोटाक लागतले, 2 रुपया हांव म्हाज्या पोटाचे काडून दुसऱ्याकूय दितलो. म्हाका पुण्याचें हें मेळटलें, म्हाका रिस्पेक्ट मेळटलो, म्हाका देवाचे ब्लेसिंग्स मेळटले, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद मेळटलो. सो फ्यू डेज बॅक म्हाका अशेंच म्हाजे तुमी व्लॉग्स पळयता जाल्यार तुमी म्हाका अशें हर्ट केन्ना करचें ना. म्हाका एक सबस्क्रायबरान मेसेज केली, आपूण धाकटुलो गाडो ओपन केला म्हणटाले मोरजे सायडीन. ओके, आनी तूं यो आनी म्हाजी व्हिडिओ काड. कॉमेंट मारलो म्हाका हेजेर युट्यूबाचेर. हांवें ताका म्हाजी इंस्टाग्राम आयडी सांगली, अविनेश बिग बॉय टॉयज, म्हाका मेसेज कर आनी हांव तुमकां नंबर शेअर करता. तर त्या मनशान म्हाका पयली मेसेज केली, हाय आपूण तुका कॉमेंट मारलेलो, आमच्या स्टॉलार यो आनी व्हिडिओ कर, हाऊ मच यू विल चार्ज. म्हाका न्हू इतलें वायट दिसलें खबर आसा. अवी हांगासर तुमचे पयशे खावपाक बसोंक ना. तुमी जे ल्हान ल्हान बिजनस करता, लोन काडटा आनी कितें करता, धाकटो गाडो घेता, गाड्याचे रेंट आसता, गाडो कोणाच्या जाग्यार रावल्यार तर लायला तेजे पयशे आसता, आनी ते पयशे सोडून तुमी म्हाका पयशे दितले जस्ट टू पुट अ व्हिडिओ, जाल्यार आय एम नॉट द वन. हांव तो मनीस न्हू. ओके, हांव सदींच आसा आमचे गोंयकार भाव भयणांक हेल्प करपाक. जे धाकटे धाकटे बिजनस करता. व्हडले कोण करता खबर आसा, हांव तांकां दामून रेट सांगता म्हाजी शूटाची, म्हाजे कोलॅबरेशनाची भरपूर रेट सांगता. हांव डायरेक्ट सांगता, ओपनली उलयता. आनी जे गाडे धाकटे धाकटे स्टॉल्स आसता तेजेर हांव केन्ना पयशे चार्ज करिना. म्हाजे इतले व्हिडिओज पयले आसतले तुमी, त्या सगळ्या स्टॉलांचेर तुमी वयचे आनी विचारचे, अवी जे तुमचो व्हिडिओ काडटा, दया आंटी, ग्रीव्स कॉर्नर आनी खंय खंय, केन्नाच तेणी तुमचे कडल्यान पयशे घेतल्या जावं अशें जाल्यार ती केन्नाच ना म्हणची ना. पयल्यान हांव कितेंय तेंचे कडल्यान तुमकां युट्यूबार व्हिडिओ दाखयता, हांव ही डिश हांव केन्नाच फुकट खावना. आय पे. बिकॉज गायज हांव समज थंय पे करिना आनी हांव ती फुकट खावन येता न्हू, म्हाका रातची झेम पडची ना. दीस इज नॉट मी. हांव जे समज थंय वचून फुकटे खावन येतलो न्हू, दीस इज नॉट मी. ओके, हांव त्या सिच्युएशनान हांवें गरिबी पयल्या, हांवें स्ट्रगल पयला. आनी ज्या टायमार तुमच्या पेटीएमाचेर कितें वस्त आमलेट पाव खाल्लो आनी त्या पेटीएमाचेर तुमच्या आवाज येता 35 रुपीज रिसिव्ड ऑन गुगल पे, आनी एक फील येता की आयज हांवें जोडले. सो गायज, कोणाच्या पोटार आड येवं नाका. दीस इज जस्ट मेसेज फ्रॉम मी. कोणाच्या पोटार आड येवं नाका. तुमचे कडेन नाका वचोंक खंय बट कोणाच्या पोटार आड येवं नाका. आनी म्हाजे कडेन इंटरेक्ट करतले तुमी कोलॅबरेशनाक जाल्यार हांव चार्ज करता भरपूर. ओके, भरपूर म्हणजे तुमी चिंतू नाका. हांव अशें बीन चिंतता लाखांनी करता ना, तशें ना. व्हेरी लिटल अमावंट. चड हांव एक्सपेन्सीव ना. म्हाजें हें चड ना, धाकटुलें. आय चार्ज व्हेरी लिटल. ओके, ओन्ली फॉर दोज पीपल जे व्हडले व्हडले बिजनस आसा पळय तेंचे, आनी जे धाकटे गाडे बिडे आसा ते गोंयकार भाव भयणांक हांव फ्री ऑफ कॉस्ट व्हिडिओज घालता. ओके, सो वच हें तुमकां सांगूंक सोदी. आनी गुलाबीक आमच्या वचून सपोर्ट करा, तेज्या स्टॉलार वचून भरपूर मोग दाखया. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग घेवन. टील देन टाटा, गुड नायट आनी फूल पावर, बाय बाय. हांवें दाढी ट्रीम केल्या, कशी दिसता ती कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. आनी हांव परत हेअरस्टायल चेंज करूंक सोदता. तुमचें सजेशन कितें आसा जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर फोटो धाडचो, तशी हेअरस्टायल कर म्हणून. खड्डो बिड्डो गजनी बिजनी धाडच्या ना. सो टाटा, बाय बाय.